नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा बिझनेसाचो आनी जशी हळू आमी इकॉनॉमी ओपन अप करपाक लागल्यात, एक्चुअल प्रॉब्लेम्स लक्षांत येवपाक लागल्यात. सो फुडली वाटचाल कशी करपाची. आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे उद्देजक जे गोंय सरकाराच्या इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट आशिल्ले, दिल्लीच्या CIIच्या कमिटीचेर आसात, एसोचेमाच्या नॅशनल कमिटीचेर आसात. नितीन बाब कुंकळकार, वेलकम टू द शो. नितीन बाब, टू बिगीन वीथ, तुमी गोंय सरकाराच्या कमिटीचेर आसात. गोंयचे दृश्टींतल्यान इनिशियली वॉट आर द टॉप 3 पॉयंट्स जे तुमकां दिसता की सरकारान ह्या घडयेक लक्षांत घेवन ताचेर ताकतिकेन काम करपाक जाय. एक्चुअल सिच्युएशन कितें आसा की आतां कोविड-19 हो एक इश्यू जाला आणि कारण जाला, पण ताजे लास्ट 1-2 वर्सां इकॉनॉमी मातशी डाऊन सायडीचेर आशिल्ली. लास्ट 1 वर्स तर इकॉनॉमिक ग्रोथ सारखीच कमी जाल्ली आणि गोंयांत तशें पळोवपाक गेल्यार खुबशे उद्योग गोंया भायर वचूंक लागिल्ले और बंद जाल्ले. खुबशे नांव घेवप बरोबर न्ही तांची, पण इवन इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राक खुबशे बिझनेस जावं मेकॅनिकल हातूंक इम्पॅक्ट जाल्लो आणि एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आशिल्लो लास्ट 3 वर्सांक. आनी IT बी आमी जे म्हणटाले, ज्या तरेन आमी IT उलयताले तशें कांय जालें ना. ITच्या दृश्टीन स्टार्टअप मुवमेंटूय सामको कमी प्रमाणाचेर आशिल्लो. की जो स्टार्टअप इनिशिएटीव आमी हैदराबाद और बेंगलोर जावं नोयडा उलयतात, तसो हांगा स्टार्टअप मुवमेंट जालो ना. एक टोटल 40-50 लोक विथ व्हेरी फ्यू एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल कूड मशरूम. सो गोंयांत एक्चुअली चिंतेचें वातावरण तशें आशिल्लेंच पयलीं. तातूंत ह्या कोविडाची भर पडल्या. कोविडाच्या भरपायेन आतां 3 म्हत्वाचे मुद्दे तुवें जे विचारल्यात. सगळ्यांत पयलीं म्हणल्यार टुरिझम सॅक्टराचे. टुरिझम सॅक्टर ह्या हातूंत भितर पूर्ण जाम जातलें. तुवें पळयल्यार ट्रॅव्हल इंडस्ट्री, फॉर एक्झाम्पल एअरलायन, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट सगळे व्हर्च्युअली थंड पडल्यात. हांव म्हणना की एका म्हयन्याक लागून बंद पडला म्हूण इफेक्ट असो म्हूण न्ही. एका म्हयन्याक लागून बंद पडप हो टू सम एक्सटेंट सस्टेनेबल, पण ताजो जो चेन रिएक्शन पळय आसा न्ही, ताजो परिणाम खूब जातलो. सध्या बँकाचेर प्रेशर आयिल्लें आसा, लोक पे करपानात. सध्या बँकोय तश्यो कॉपरेट करनात. जरी घोशणा केल्यो, पण प्रॅक्टिकली जे मनीस जे एडिशनल लोन फॅसिलिटीक वतात, एनहान्समेंट ऑफ कॅपिटल, इंट्रस्ट मॉरिटोरियम, हे फक्त पेपरार आसा आणि एक्चुअल जे उद्योगाच्या दृश्टीन जी गरज आसा त्यो बँको भागोवंक शकनात सध्या. बँकांनी एक नेगेटिव्ह एटिट्यूड धरला, और डिफेन्सिव्ह, आय विल नॉट से टोटली नेगेटिव्ह, बट एक नेगेटिव्ह डिफेन्सिव्ह धरला एटिट्यूड. तातूंतल्यान निष्पन्न कांय जावपाना. सो सध्या टुरिझम इंडस्ट्रीक सस्टेन करपाची म्हत्वाची गजाल आसा. हांव एक गोश्ट सांगूंक शकता. गोंयांत 3 मेजर सेक्टर आशिल्ले, म्हणल्यार मायनिंग, टुरिझम आणि इंडस्ट्री, हे मेन आसात. आणि हे तिनूय जे प्रकार आसात ते रुरल बेज आसात गोंयांत. म्हणल्यार 85% ऑफ इकॉनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम दीस. मायनिंग इज रुरल बेज, टुरिझम इज रुरल बेज, आणि सगळे इंडस्ट्री आहात ते सगळे पंचायत एरियाक आहात, एक्सेप्ट थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट. सो रुरल इकॉनॉमिक एक जो एम्प्लॉयमेंट जातालो हांगा, which was having an impact on the urban sector also, will be grossly impacted. So tourism is impacted, mining was already impacted, mining has to restart. Government of India should not now bother about small issues and try to build up these things. मायनिंग हे स्टार्ट करप महत्वाचें आसा, ना जाल्यार गोंयच्या इकॉनॉमीचो पूर्ण कोणो मोडटलो. सो पयली गोश्ट म्हळ्यार मायनिंग स्टार्ट करप. इंडस्ट्री नव्यातल्यो नवे, बऱ्यातले बरे मायग्रंट फ्री बिझनेस, म्हणजे गोंयकारां सेंट्रीक जशे उद्योग आसात, नॉलेज इंडस्ट्रीज त्या टायपाच्यो, और इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज गोंयांक हाडच्यो. फार्मास्युटिकल हाडून गोंयांक व्हडलो तसो कांय फायदो ना. गोंयांक मायग्रंट खूब जाल्ले आसात. आज म्हज्या दृश्टीन इनफॉर्मली जे हांव अंडरस्टँड करूं सोदतां, सगळे कडेन वचून फायंड आउट करूं सोदतां, गोंयांक कमीत कमी 8 लाख वयर मायग्रंट आसात. जरी आज पेपरार आला 3.5 लाख म्हणून, पण त्या 8 लाखाच्या जवळपास मायग्रंट आसात, तरेतरेचे मायग्रंट आसात. सो तो एक विशय वेगळो. सो मायग्रंट फ्री इंडस्ट्री हाडपाक जाय गोंयांक. कित्याक आतां गोंयांक एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. सध्या 20 ते 25 पिरायेचे भुरगे जवळ जवळ 1,32,000 आसात. म्हणजे जे आता 20 ते 25 भितर येतले, 15 ते 20 हातूंत भितर आसात ते भुरगे 20 ते 25 येतले.
आणि दुसरे जे भुरगे आसात ते जे 55 ते 60 भितर आसात ते रिटायरमेंट वतले ते फक्त 94 आसात. सो नेक्स्ट 8 years pressure of people coming into the system is going to increase because of our demographic structure. जे 87 to 57 to 92 भितर जी पॉप्युलेशन ग्रोथ जाली ते आता ताजो इम्पॅक्ट येतलो. सो आमकां त्या दृश्टीने विचार करपाक की गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट जावपा सारकी तजवीज करपाक जाय सध्या. आणि तिसरें म्हणल्यार इज ऑफ डुईंग बिझनेस. गोंयांत जे एब्सोल्युटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काबार जाली फक्त इज ऑफ डुईंग बिझनेस. प्रत्येक जण फ्रॉम टाउन प्लॅनिंग टू एव्हरी डिपार्टमेंट प्रत्येकाच्या आपल्याक कितें सुट्टा हाजेर जे कल्चर जाल्लें म्हणल्यार करप्शन एब्सोल्युटली हाता भायर आशिल्लें. हे खंय तरी आतां ह्या सिच्युएशनाक बंद जावपाक जाय. सो इज ऑफ डुईंग बिझनेस जर जायना गोंय फुडें हातूंतल्यान सावरपाचें ना. सो इज ऑफ डुईंग बिझनेस इज अनदर थिंग. एक गजाल जी आसा ती म्हळ्यार आतां इमिजिएट इम्पॅक्ट तुमकां कितले दिसता इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉसीस ऑर वेज कट्स आणि सद्याक ज्यो गोंया भितर इंडस्ट्री आसात तांचेर ह्या इमिजिएट इम्पॅक्टाचो किती परिणाम जातलो? फार्मास्युटिकलांक इम्पॅक्ट जावपा ना. कित्याक फार्मास्युटिकल चालू आशिल्ल्यो आणि तांकां आतां वयल्यान आनी चड डिमांड आसात, वयल्यान एक्सपोर्ट पोटेन्शियलूय खूब आसा. जे इंजिनियरींग युनीट आशिल्ले फॉर एक्झाम्पल कंझ्युमर गुड्स, आतां इंडियेचो जो डिमांड क्रॅश जातलो. दे वर नॉट ओन्ली सप्लायींग इन गोवा न्ही, दे वर सप्लायींग बियोंड गोवा. तो रिटेल आउटलेट बी जो पर्यंत सुरू जायना आणि सगळी ती सप्लाय चेन सुरू जायना आणि डिमांड वयर वचना तो पर्यंत ह्या युनिटाचें भवितव्य लो आसा. म्हणल्यार 1 ते 1.5 वर्स तांकां सस्टेन करचें पडटलें. सो वेज कट जातलो सिनियर लोकांक डावन द लायन. म्हज्या कोतान दिसना की डावन द लायन आनी वेज कट जातलो म्हणून. 25, 30, 40 हजार रुपया सॅलरी भितर वेज कट म्हज्या दृश्टीन तरी दिसना आसतलो म्हणून, विथ फ्यू एक्सेप्शन्स. पण जे हायर अर्न आशिल्ले 1 लाख आनी वयर जोडटाले तांचो वेज कट डेफिनेटली जालो. अँड दॅट इज ओके. इफ इन करंट सिच्युएशन दॅट इज ओके. आणि the wage increase also was based on the demand and supply. So tomorrow if more people are available, obviously the market also will fall for these people. So that will counterbalance. एक असा की गोंया भितर तुमी आतांच पळयलें की तुमी मायनींग इमिजिएट स्टार्ट जावपाक जाय. टुरिजमाची भवितव्य जे आसा ते सद्याक क्लियर ना. आनी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतली कितल्यो अश्योच इंडस्ट्री हाजे पयलींच भायर वचपाक लागिल्ल्यो. आज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा की आमकां इंडस्ट्री हाडपाक जाय म्हण, आर वी प्रिपेर्ड? आर वी कंड्युसिव्ह? नाही, इज ऑफ डुईंग बिझनेस हे महत्वाचें आसा. गोंयचो चीफ मिनिस्टर एक उदंड मिन्स डायनामीक मनीस आसा. उद्योग मंत्री डायनामीक आसा. पण समवेर हे आयडीसी आणि आयपीबी स्ट्रक्चर आसा ते मातशें खुबशें चेंज जावपा जाय. सध्या आयपीबी हो एक हे हांवें चीफ मिनिस्टराक प्रत्येक वेळी सांगलां की आयपीबी म्हणटा तें सध्या एडिशनल विंडो जाला, सिंगल विंडो न्ही. म्हणजे तांचें काम आशिल्लें एका उद्योगाक जावं खंयच्याय धंदो जो गोंयांत येवंक सोदता ताका सिंगल विंडो दृश्टींतल्यान फॅसिलिटेट करप म्हणून तें तांकां शक्य जायना आनी तांचे कडेन कॅपेबिलिटी ना. मातशें चीफ मिनिस्टरान आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टरान हातूंत पर्सनली लक्ष घालून कसलेच त्रास न जाता उद्योगाक जर फॅसिलिटेट केलें उद्योग येतले गोंयांत. उद्योग आतां खुबशे उद्योग अमेरिकेंतल्यानच न्ही, चायनीज इन्व्हेस्टमेंटच न्ही, पण ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट I'm sure they are willing to move towards India. There is a potential. पण आमचे इज ऑफ डुईंग सामकें बरें ना. इवन प्रायम मिनिस्टर मोदी जरी तो वेलकम म्हणटा, आमी हे करया म्हणटा, सेंटराच्या हातांत स्टेट ना न्ही. सगळ्यो मोठ्यो स्टेट्स लायक आंध्रा, तेलंगणा आणि बंगाल आणि मेजर स्टेट्स आर नॉट विथ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. अँड देर इज अ ह्यूज डेफिसिट, trust deficit between state and center, especially these big states. So they are regional parties, they are trying to align their own identity, so they try to oppose. So I think it is a time where government should, central and state government should come forward. Even central, state and third amche tisre layer local bodies should come together and work for India's betterment. If that happens, India will become one of the superpower in the world. एक गजाल जी आसा की ह्या म्हाका दिसता ह्या लॉकडावनाच्या काळांत आमकां प्रकर्शान जी जाणवली ती म्हळ्यार आमची डिपेंडन्सी, ती मागीर शेजारच्या राज्यांचेर आसूं किंवा शेजारच्या जिल्ल्यांचेर आसूं. सो सेल्फ सफिशियन्सीच्या दृश्टींतल्यान
तुका दिसना की इट इज हाय टायम की आमी पावलां मारपाक जाय सध्या, मे इट बी एसेन्शियल सर्विसीस, मे इट बी वेजिटेबल, फ्रुट्स. कारण आज जेन्ना सप्लाय चेन ब्रेक जाता तेन्ना गोंयची फक्त एक पार्शल सप्लाय चेन ब्रेक जायना, आमची एंटायर सप्लाय चेन ब्रेक जाता. दूध येना, दूदच येना, व्हेजिटेबल येना, कारण सगळ्याच गजालीचेर गोंयकार आज बाकीच्या राज्यांचेर अवलंबून आसा. इवन आज जेन्ना आमी लेबर वता म्हणटात तेन्ना त्या लेबरा खातीरय आमी बाकीच्या राज्यांचेर अवलंबून आसात. सो डोंट यू थिंक द सेल्फ सफिशियन्सी कॅन बी द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दीस क्रायसीस फॉर गोवा? So we will sometime later, maybe when CM will discuss this report, economic revival committee चो आमी report सरकाराक दिल्लो आसा. आनी तातूंत एक म्हत्वाचे जो चॅप्टर आसा तो आमी एग्रीकल्चराचेर घेतला. गोंयाक जे आमकां सेल्फ सफिशियन्सी जाय, नॉट ओन्ली दॅट, गोंयाक इतले स्कोप आसा न्ही तो आनी खंयच्याय राज्यांक ना. But contribution of agriculture to GDP is only 7.18%. So आम्ही रेकमेंड केला की सरकारान हे टार्गेट कमीत कमी 15%चेर तरी व्हरचें म्हणून 3 वर्सां भितर. आणि हे पॉसिबल आसा. कशें? एक म्हणल्यार डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन एग्रीकल्चर, डिप्लॉयमेंट ऑफ कमिंग आउट विथ एग्रो स्टार्टअप कॉन्सेप्ट. नवे जे भुरगे एग्रीकल्चराक वळपाक लागून तांकां कशें इनिशिएट करचें ह्या दृश्टीन विचार. तिसरें, invent technology for agriculture. We can also be an innovation hub because we have abundant land as far as agriculture is concerned. चौथे आम्ही कितें म्हणलां की गोंयाक जे एग्रीकल्चर जाता ताका व्हॅल्यू एडिशन करपाचें म्हत्वाचें आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी शुगर केनाक लागून आमी फक्त संजीवनी साखर कारखान्याचेरच रावले आनी सरकार ते 9 कोटी वयर सबसिडायज करता, म्हणल्यार बोल्सांतल्यान भरता, विच इज एब्सोल्युटली रॉंग. So we have to stop manufacturing sugar there and create alternatives for the sugarcane which is produced in Goa, like sugarcane juice. So आज रॉ सारखी कंपनी शुगरकेन ज्यूस 150 रुपयान विकता, म्हणटकीर शुगरकेन ज्यूसाक भवितव्य आसा आनी हे गोंयाक आमी करूं शकतात. हो ज्यूस आमी कॅल्क्युलेट केला, स्टडी केल्या, 20 ते 25 रुपया भितर 1 लिटर करूं जाता. म्हणल्यार गोंयच्या तरणाट्यांक जर सरकारान मदत केली जाल्यार ते शुगरकेन सरकारान तांकां मार्केट प्रायस दिवपाची, सपोर्ट प्रायस दिवपाची गरज ना. हे भुरगे दितले, जावं जे नवे एंटरप्रेन्योर कोण येवन जे फॅक्टरी घालतले ते दितले. अश्यो आमी खुबश्या प्रोडक्टांक स्किमी तयार करपाक. म्हणल्यार देर इज अ गॅप. आमी ट्रेडिशनल फार्मर म्हणले फक्त संजीवनीकूच विकतले म्हणून रावतात, नाल्यार महाराष्ट्राक आतां सध्या संजीवनी महाराष्ट्रांतल्यान ऊस हाडून चलयता. जी शुगर सध्याची प्रोड्यूस जाता ती 25 ते 30 पटीन म्हारग पडटा. वी नीड नॉट डू इट. सो वी कॅन क्रिएट opportunities out of this crisis. So Sanjeevani is one thing which we have recommended. There are a lot of other products, mushroom farming, prawns, aquaculture. Today, as India aquaculture म्हणटा ती 46,000 crore industry, 46,000 crore export होता. तातूंतल्या आंध्रांतल्यान फिश एक्सपोर्ट, टोटल फिश एक्सपोर्ट फक्त 6,000 कोटी, 8,000 कोटी आणि 39,000 crores तुझ्या हाजे वतात एक्वाकल्चर. म्हणल्यार आंध्राक बी डेव्हलप जाला न्ही, पीसी, प्रॉन्स, इवन IFB सारखी कंपनी. तुम्ही आता ते वॉशिंग मशीन म्हणून तांकां वळखता आसतले, पण तांचे सबस्टेन्शियल एक्सपोर्ट आर प्रॉन फार्मिंग फ्रॉम इंडिया. सो वी नीड टू डेव्हलप अ प्लेस लायक गोवा विच इज नोन फॉर सी फूड, फॉर एक्वाकल्चर दॅट वील रियली प्रमोट गोवा. मशरूम फार्मिंग ही जाली सेल्फ सफिशियन्सीच्या बाबतींत. दुसरो जो प्रश्न हा की जेन्ना आमी आज म्हणटात की 70,000 लेबरर सोडून चल्ले, आज प्रत्येकाक दिसता की आपणें घरा पावचें कशें करून, कितें जावं घरा पावचें, कितें जाता तें आपल्या घरा कडेन पावतकीर जावं, बरो उरल्यार घरा कडेन उरूं, कितें जाल्यारय घरा कडेन जावं. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना गोंयकार कितलींशींच असलीं कामां करपाक तयार आसना आनी लेबर जेन्ना वता, ताजो इमिजिएट इम्पॅक्ट आमच्या वेगवेगळ्या सॅक्टरांचेर कितें पडटलो? म्हज्या दृश्टीन हे सगळे जे लेबर वतात न्ही, ते ज्या गांवांनी वतात त्या गांवांनी आय डोंट फोरसी मच इकॉनॉमिक एक्टिविटी. म्हणल्यार हे टेम्पररी सर्ज आसतलो. आता हॉटेल इंडस्ट्री, टुरिझम इंडस्ट्री बद्दल पॅनिकी आसा की ती स्टार्ट जावपाना म्हणून. सो ते चिंतीत आसात म्हणून ते परते गांवांक वतात. जेन्ना आमचे आनीक 6 म्हयन्या भितर जेन्ना ही हॉटेल इंडस्ट्री चालू जाता म्हणून हो फ्लो परतो येतलो. दिस इज अनस्टॉपेबल बिकॉज तांकांय तशे ऑपॉर्च्युनिटीज ना. हे लोक हांगाच येतले गोंयांत. त्या दृश्टीन म्हाका चिंता ना.
दुसरें म्हणल्यार उद्योगाच्या बाबतीत जे काम करताले आय हॅव नॉट सीन मच इन आउटफ्लो. हे जे लोक आसात लोकांनी कितें केलें, लॉट ऑफ डोमेस्टीक मेड्स आर इन गोवा हू आर नॉट स्टेइंग इन हाऊस बट दे आर गोईंग एज अ टॉप मेड. इमॅजिन कर, गोंयांत जर 2 ते 3 लाख हाऊस होल्ड्स आसात, तातली 50,000 हाऊस होल्डान प्रत्येकान एक टॉप मेड दवरल्या सिटी अर्बन एरियाज. So obviously there is a pressure, no? So those demands are created by top mates. दुसरे तुका इंडस्ट्रीक आसा, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट्स बंद जाल्यात खूपशे. गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट दोन गोष्टीक लागून, एक कोविडाक लागून बंद जाला, दुसरे गव्हर्नमेंटान फंड्स फ्लो कमी केला. प्रोजेक्ट फंडिंग गव्हर्नमेंटान खूप कमी केला. कळ्ळें? सो ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टरान ती कामां बंद दवरल्यात. सो एकच उद्योगूच अशें हें कारण ना. सो खुबश्यो दुसऱ्यो गोष्टी आसात. पूण म्हज्या दृश्टीन ही जशी कामां सुरू जातले तशें ह्या हांचो ओघ परतो येतलो. एक गजाल टुरिझम तरी तांकां दिसलां की 6 ते 8 म्हयने स्टार्ट जावपा ना म्हणून. एक फायनल म्हाका एकच गजाल विचारपाक की तुमकां दिसता की परत परिस्थिती नॉर्मल जातली ऑर वी आर गोइंग टू बी इन दीस न्यू नॉर्मल फेज? कारण एवरीबडी इज सेइंग दॅट व्हायरस इज नॉट गोइंग अवे, इट इज गोइंग टू स्टे अराउंड. जो मेरेन वॅक्सिन येना तो मेरेन इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अवर लायफ. सो फ्रॉम इकॉनॉमीक पॉयंट ऑफ व्यू, तो जालो हेल्थाचो भाग, बट फ्रॉम इकॉनॉमीक पॉयंट ऑफ व्यू is this the new normal or you feel that somehow we will evolve and we will go back to our normal thing? It is very, very certain that unless and until the vaccine is invented or it is made public and it is affordable to everybody, this issue of travel and all is going to remain. I have almost talked to everybody. No one is in a mood to travel for next 6 to 8 months. So travel industry has gone to toss, tourism has gone to toss in terms of hotel and all. Probably I foresee a new era where new emerging destinations will emerge as COVID free. So place like Goa, if they are able to sell themselves as a COVID free place and safe place. So if Goans maintain this standard and maintain that we are in permanently in, probably that could sell Goa well in terms of tourism, and people from other areas, safe areas, can also travel. Overall demand also has crashed in economy. Supply has come up very high. I don't know what is it really. So you are saying we are stuck in a state of new normal. We should not even think right now of the old normal. Yeah, we should not think, but a new culture also is getting invented in this process. See, everyone has gone on Zoom, every IT, e-governance has to be the key. Government also has to change now. Government has to take a quick step of going for e-based system. लोकांक हाडून लायनीक उबी करपाक जायना सरकारी ऑफिसां भितर. ना, absolutely ते दीस गेले आता. सरकार जर ते करना जाल्यार सगळं ताजेर चेन इफेक्टूय आसा. करेक्ट, व्हेरी ट्रू. नितीन बाब, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. म्हाका दिसता ही चालू दवरया. 15 days later as the situation develops, let us talk again and let us exchange ideas of what's happening and where we are heading. So thanks a lot for talking to us. Pavitra Prudent, namaskar.